राज्य सरकारान पंचायत मंडळाक कसलीच म्हायती दिनासतना कोरोना बाधितांक दवरपाक कोलवा रेजिडेन्सी ताब्यात घेतिल्ली आसा। ह्या सुवातेर कोरोना बाधितांचेर उपचार करपाक कसलीच वैजकी सुविधा ना। त्या खातीर कोलवा रेजिडेन्सींतले कोविड सेंटर काडचे म्हण मागणी आदले मंत्री मिकी पाशेकोन केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जेन्ना केसू आसूना, कोविड-19 केस आसूना आनी इतले स्ट्रीक आशिल्ले, दर एक दिसाक मुख्यमंत्री दर एक दिसाक प्रेसाक एड्रेस करतालो आनी गोंयचे परचेक दिसान दीस कितले केसीस आहा ओ ना, कितले जाणांक टेस्ट केला ते सांगताले। आनीक आयज जेन्ना केस ना तेन्ना कंप्लीट लॉकडावन केले आनीक आज जेन्ना 453 आज कोविड पेशंट आहा आनी सगळे ओपन केला। आज तुम्ही आमगे एवरेज काडीत गोंयची आमगे पॉप्युलेशन आहा त्या प्रमाणे केसीस कितू जाले त्यो सबंद इंडियेकू गोंया हायस्ट नंबर आहा। बंद करपा जाय। तुमगे पर्सनल लागून तुम्ही सरकाराक राज माटाय। आतां म्हाका विचारपाक जाता, बाणावली आमदार आहा, चर्चिल आले म्हणटा तो आमदार आहा तो बाणावलीचो, तेका हांव क्वेश्चन कोता। जेन्ना तूं सांगतालो ह्या मुख्यमंत्र्याक विजन आहा बारीक समाजाचो, म्हाका तुवें सांगोचें हें विजन हें विजन जाल्यार कोलये गांवाक हॉटेल आहा ते हॉस्पिटल सेंटर करपाक तेणें म्हाका जबाब दितो, कोलयेकाराक जबाब दितो आनी तो हॉटेल तेका दिसो येता तेणें तेगे गांवां 5 स्टार हॉटेल आहाय, तेगे गांव 5 स्टार हॉटेल आहाय, आयसोलेटेड एरियाकू ती हेल्थ सेंटर करता तेणें न्हू कोलवा गांवांत। आमगे डिमांड आहा, तो मुडीत मिकी कित्याक खोला, मुगेलो इस्टॅब्लिशमेंट आहाय थिंगा, मुगे प्रॉपर्टी आहाय थिंगा, आमी सदां वचपा थिंगा, आमकां त्रास जाताय। ते पासून मुगे डिमांड सरकाराक तर जायना, तुमी फेलियर म्हाका दिसता प्रेझेंट रूल रावपाक गरज आहा स्टेटाक, प्रेझेंट रूल रावपाक गरज आहा कित्याक सरकाराक कंट्रोल जायना, एक दुयेंस स्पिडाचेर कंट्रोल जायना। आनी मुगे डिमांड सीएमाक यू शूड रिजायन।